पवित्र हुसाचे कुरेन निवारंका आमच्या देवा आमच्या दुस्मानाक दी बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या उर्साचे वाटेचो विशय जावन आसा आयज जेजूच्या उर्साची वाट आमचे मोदे. सोर्वेस्परा आमच्या देवा, आयज तुज्या पुताचे कोस्ट आमचे मोदे जिन्सा भाशेनी दिश्टी पडटात. ही उर्साची वाट करून आमचे मोदे घडटा ताका आमचे दोळे उगड आनी आमचे मोदे तुज्या पुतान हाडलोली सोडवण हाजीर करून आमकां तुजे कुरपेन बोल. पयले स्थान जेजूचेर मोन्नाचें फर्मण मारतात. जेजू कसलोच गुन्यांव नासतना पिलात जेजूचेर मोन्नाचें फर्मण मारता. जेजू निरपराधी म्हूण तो जाणो आसलो. ताचो गुन्यांव ताका कसलोच मेळ्ळो नासलो. तोरूय ताका तो जल्माक मातशें मारून मोन्नाचें फर्मण मारता. कसली नीती! आमचे मोदे आयज कितलीं असलीं फर्मणां पडत आसात. कितली फावट हीं फर्मणां आमीच मारता. दुसऱ्यांच्यो गजाली करून दुसऱ्यांचें नांव उगोवन निरपराध्यांक गुन्यांवकारी करून आमी आमच्या भावा भयणीचेर आनी जेजूचेर मोन्नाचें फर्मण मारता. बोगोस आमकां सुमया. काकूत आमची कोर सुमया. काकूत आमची कोर. Abdun saiba podla dolni rashotola Moshe yandu kaula Sodom Moshe kodle दुसरे स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आप खुशेन जेजू आपलो खुरीस घेवन कालवाराची वाट सुरू करता. जेजू कितें जेजू घडटा तें तो सगळें जाणो आसलो. देखूनच तो आपलो खुरीस आप खुशेन घेता. ताका कोणाच्यानूच बोल करूंक जायनासलें. आमचे मोदे आयज कितलींच आमचीं भाव भयणां आपआपले खुरीस घेवन वर्साची वर्सां सादतात. कोण पिडेचो खुरीस, कोण दुर्बलकायेचो खुरीस, कोण लोजेचो खुरीस, कोण पातकाचो खुरीस. कितलीं जाणां तोरणी पिरायेर कांकराचे पिडेंत वलवडटात. असले खुरीस वतना आमी कितले फावट देवाचेर शिंटाव आमचो भावार्थ लेगून हालता. आमचेर वो दुसऱ्यांचेर आयलोले असले खुरीस आमी भावार्थाचे नदरेन पळोवचे सुवातेर ते फकत संवसारी नदरेन पळयतात. बोगोस आमकां सुमया. काकूत आमची कोर सुमया. काकूत आमची कोर. तिसरे स्थान जेजू पयले पावट दोरनीर पडटा.
पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या वरवीं सगळे मनशां संवसार खुर्साच्या बारात जेजू दोंदीर पडटा. कितली दूख, कितली लॉस, कितलें उणेपण. तो देवाचो पूत तोरूय तो ल्हान खालती जाता. केदें अजाप. आमचे मोदें आयज कितलीं जाणां पडटात. पिडेन पडटा, दुर्बलकायेन पडटा, पातकान पडटा. थोडीं जाणां पडूंक आमीच तांचें कारण. आमचो समाज पातकाक ओडटलो समाज जाला. दुर्बलकाय वाडयतलो समाज जाला. असल्या समाजाक सोडवण हाडूंक आमी कितें कोत्ता? आमी थोडे पावट फकत ही ती देवसमाज नोवेनास करूंक उत्ता आनी समाजाच्या प्रश्नां विशीं आमचे हात पांगरून बसता. बोगोस आमकां सोम्या काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर. चवथें स्थान जेजू आपल्या आवयक भेट्टा. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या वरवीं सगळे मनशां संवसार आपलो खुरीस घेवन कालवाराची वाट चलतना जेजूची आवय ताका भेट्टा. तो तिचे आपुरबायेचो पूत तोरूय तो असल्या बेसार पावला. 30 वर्सां ताचो तिणें सांबाळ केलो. पूण आयज तो आपल्या कार्या फुडें व्हरूंक हे लोजेक सांपडला. आमचे मोदें आयज आपल्या भुरग्यांक लागून कितलीं आवय बापूय हुस्क्या खोंतीनी दीस सादतात. थोडे पावट आपल्या भुरग्यां पासत इतलें करून आवय बापायक तांचें बरेपण पळोवचे बदलेक दुकूच मेळटा, खोंतीच मेळटा. पयलें आपल्या भुरग्याक एक बरें इस्कॉल सोदूंक, मागीर एक बरी कॉलेज वेंचून काडूंक, मागीर नोकरेचे हुस्के आनी थोडे पावट हें सगलें करून कांय जाणां एक पावट जोडूंक लागतोच वो काजार जातोच आपले आवय बापायक सारकी विसरतात वो थोडे पावट दुखयतात लेगून. आमच्या जिवितांत आमी असली परिस्थिती पळयल्या, अनुभवल्या वो घोडेक आमीच ती रचून हाडल्या काय. बोगोस आमकां सोम्या काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर. 5वें स्थान सिमांव सिरीनकार जेजूच्या खुर्साक खांत मारता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या वरवीं सगळे मनशां संवसार जेजू आपलो खुरीस घेवन कालवाराची वाट चडटाना तो ओस्कोत जाला तें पळोवन शिपाय कोण एकल्या सिमांव सिरानकाराक जेजूक आदार दिवंक लायता. आनी सिमांव पयलो घोडयेक खोशे भायर पूण मागीर आप खोशेन हो आदार दिता. आमचे मोदें आयज कोणाच्या खुर्साक आमी हात घालता तेन्ना आमी सिमांव सिरानकार जाता आनी जेजूक आदार दिता. जेन्ना आमी म्हाताऱ्यांक, पिडेस्तांक, एकसुऱ्यांक, दुखेस्तांक भेट कोत्ता
वो तांकां कसलोच आदार दिता आमी जेजूच्या क्रुसाक खाण मारता. थोडे फावट असलो आदार दिवंक आमी खूब फाटीं सरल्या आनी दुसऱ्यांच्या क्रुसाक दोळे दांतून आमी जियेल्या. बुगोस आमकां सोम्या. काकूट आमची कोर सोम्या. काकूट आमची सोवेस्तान वेरोनिका जेजूचे मुकमाळ पुसता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्या तुझ्या अपवित्र फुरसावरवीं सडलो म्हूण सगळो संवसार. वेरोनिकाक जेजूचे चुरचुरे दिसोन ती ताचे मुखमाळ पुसता आनी तिचे रुमालार जेजूचे मुखामळ छापून येता. आमचे मोदे आयज जायत्यो वेरोनिका असल्यो वस्तुऱ्यो आमी पळयता. कितल्या म्हाताऱ्यांच्या घरांनी आमच्यो मोटवाशी भयणी म्हाताऱ्यां पिडेस्तांची सेवा कोत्तात. थोडे आमच्या फिरगोजांनी ल्हान क्रिस्ती समुदायेन वरवीं असल्यो सेवा एकदम बरे भाशेन चलता. हे खातीर तुका आमी आर्गांव दिता आनी तुजें मुखामळ आमचेर आनी आमचे फिरगोजांचेर छापून हाड म्हूण मागता. पूण कांय पावटी आमचो भावात कोन्यांनी दिसोंक ना. ल्हाना दुखोवलेल्या सवें आमचें काळीज मोवाळूंक ना. बुगोस आमकां सोम्या. काकूट आमची कोर सोम्या. काकूट आमची कोर. सातवे स्थान जेजू दुसरे पावटी दोरनीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्या तुझ्या फुरसावरवीं सडलो म्हूण सगळो संवसार. जेजू देवाचो पूत ताणें कितल्या जाणांक बरी केली. तोंड्यांक पांय, कुड्ड्यांक दोळे, कडकरांक निटूल आनी आतां ताचे लागीं एक लांकडाचो कुरीस व्हरूंक जायना. कालवाराची वाट चलूंक जायना. देवाचो पूत कितलो म्हूण ल्हान खालती ओस्कोत जालो. आमचे मोदें आयज कितले फावटी आमचे ओतमीक फुडारी आमच्या यादिकाक लागून ओस्कोत जावन पडलेले आमी आयकलां आनी अणभवलां. जेजून घडलेली पवित्र सभा कितली म्हूण ओस्कोत आनी आमी कितें कोत्ता ताचे पासत मागता. तांकां आदाराचो हात दिता वो पडलेल्यांचें नांव इबाडूंक भोंवता. बोगोस आमकां सोम्या. काकूट आमची कोर सोम्या. काकूट आमची कोर.
पोस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूचेर नदर मारून जेरुजाल्याच्यो थोड्यो बायलो रडूंक लागता. ताणीन ताका देव आदीं पळयलेलो. आयज तो कितलो वेगळो जाला, पूण जेजूक ती आपणा पासत रडलोली नाका. तांकां जाय ताणीन जेरुजाल्याच्या फुडाऱ्यांच्या आनी आपल्या भुरग्यां बाळांचें चिंतलोलें. आमचे मोदें आयज जायतें वायट जाता तें आमी पळयता. कितलीं आमचीं भाव भयणां आपआपलें गोर दार भाट बेंस विकून युरोपी देशांनी वचूंक भायर सरता. आमच्या तरणाट्यांचो फुडार कितें? कॅसिनोज, नायट क्लब्स आनी दुसऱ्या जिन्साचें वायट जें आमच्या मोदें भितर सरलां त्या विशीं आमी कितें म्हणटा आनी कितें कोत्ता? आमच्या फुडारा विशीं आमी चिंतता. आमच्या समुदायांनी उलयता आनी गरज तीं पावलां मारता. हो आमचो धर्म फकत सायबा सायबा म्हणपाचोच जाला. बोगोस आमकां सोम्या. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. नोवे स्थान जेजू तिसरे पावट दोर्नीर शेवटता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कुर्सावरून सगळ्यांना संवसार. आपले ओसोकतायेक लागून घडयेक आमकां आमच्या ओसोकतायांनी काळजीदारपण दिवंक आनी दुसऱ्या विशीं कशीं वागतल्या तें शिकूंक जेजू तिसरे पावटी दोर्नीर पडटा. आमचे मदें आयज बोगोर बोगोर पडटल्यांक समाज सोंपेपणीन भायर आयता. आमच्या बोणकोण्यांनी आसलोल्यांक आमी विसरता आनी तीं बोणकोणींतलीं सुटलीं लेगून जाल्यार आमी तांकां भायर आयता. थोड्यांक बोगोर बोगोर पडटल्यांक आमी अमक्याच नांवांनी पाचारून तांकां समाजा भायली कोत्ता. तो बेगदो, तो चोर, तें कोलवंत, तो फोटींग. थोडे फावटी घडयेक आमी अशें म्हणना, पूण अशें चिंतता आनी तांचे विशीं अशीं वागता. बोगोस आमकां सोम्या. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. स्थान जेजूक विंगळो कोत्तात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कुर्सावरवीं सगळ्यो सगळो संवसार.
खुर्सार किलावचे आदीं जेजूक विंगलो कोत्ता. सोसूंक जाता तितलें जेजू सोंसता. ताचेर झेरमोन मारतात. ताच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकूट घालतात. ताचेर थिंपी उडयतात. ताका आनी बाराबासाक सोर कोत्तात. ताका ओकमानाचीं उतरां उलयतात आनी आतां ताका सोबे माजार विंगलो कोत्तात. आमचे मोदें आयज कुडीच्या विंगलेपणाचें नोश्ट खूब वाडलोलें आसा. आमच्या चेडवां बायलांक आमी आयज मान दिना. तांच्यो कुडी आमकां एक मौजेची वोस कशी जाल्या. आयज आमच्या गोंयांत एक कोसपायांचो देस कसो वळखतात आनी जायते जाण गोंयां फकत मौजा मारूंक येतात. थोड्यो आमच्यो धर्मीक परबो लेगून कोसपायांचे सोयेक जाल्यात. थोड्या सांतांच्या नांवान लेगून नाच केलोले आमी पत्रांचेर परगोटलेले आमी पळयता. बोगोस आमकां सोमया. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. इकरावें स्थान जेजूक खुर्सार खिलायतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या वरवीं सगळ्यांचो सगळो संवसार. आनी दोनपारच्या वेळार जेजू खुर्सार खिळायलो. जेजूचे हात पांय खुर्सार खिळायले. 3 वरां ते खुर्सार तो उमकोळटालो. ते हातांनी ते पांयांनी ताणें कितलें बरें केलोलें. आतां ताच्यान ते हालोवंक लेगून जायना. आमचें मोदें आयज बरें केलोल्या कितल्याच जाणांक आमी विसोत्ता आनी तांकां दुखयता लेगून. थोडे फावट आमच्याच घरांनी आमच्या आवयक बापायक वो शेपाय शेमायक तांणी बरें केलां तें विसरून तांकां म्हाताऱ्यांच्या घरांनी सोडटा आनी तांची खबर लेगून घेना. आमच्या समाजांत वेंचणुकेच्या समयार बरें करतल्यांक आमी कुशीन दवरता आनी आमकां फायदो मेळटलो सो दिसता तसल्यांक निवडून हाडटा. आमच्या फिरगोसांनी लेगून आमच्यो सगल्यो खोश्यो करिना जाल्यार बरें करतल्या विगाराक वो कुराक आमी दुखयता आनी तांचें नांव इबाडटा. आमकां बोगोस सोम्या. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. बारावें स्थान जेजू खुर्सार मोत्ता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या वरवीं सगळ्यांचो संवसार. दोनपारच्या 3रे पारार व्हडल्यान आडून जेजू म्हणटा, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत सोंपून दिता. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचें मोदें आयज हाका वो ताका जिवेशी मारलो हो वो तो जोखमी जालो वो एक्सिडंटान मेलो. असल्यो खबरो आमची दिसाळीं आमकां दित आसात. ट्रक्स, बसी आनी दुसऱ्यो गाडयो तुर्तान चलोवन कितलेच जाणांक जोखमी कोत्तात वो तांचो जीव लेगून काडटात. बाटांक लागून ग्रेस्तायेक लागून कितलेच जाणांचो जीव काडटात. मरण आनी जिवेशी मारप एक सोदांची वस्त जाल्या. बोगोस आमकां सोम्या. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. Oh,
क्रुसावेलो देंवयतात आनी ताचे मायेच्या गोपान घालतात. मारीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. मारिया आपल्या एकल्याच पुताचे मोडे आपल्या हातांनी घेता. आवय कशी आपल्या पुता विशीं केला तितल्याचोय तिका ह्या वेळार उगडास येता. ताका तिणेन खेळयलो, वाडयलो, आपुरबायेन सांसपिलो. ती देवाचेर शीन करिना, पूण ताची चाकोन कशी ताची कोशी करूंक राजी जाता. कितलीं तरणाटीं भुरग्यापणार मरोन वेतात. तांच्या आवयचे चुचुरे. थोडीं पिडीन मोडटा, थोडीं उपसयोगांनी मोडटा, थोडीं वायटोव्या स्वेगाक सांपडोन मोडटा. कांय जाणां आपलो जीव लेगून दिवन मोडटा. असलीं विघ्नां निवारूंक आमी कसले उपाय घेता? असल्या आवय विशीं आमी कितें कोत्ता? आमच्या समुदायांनी फिरको सभेच्या जमातींनी असल्या प्रश्नां विशीं आमी केन्ना तरी चर्चा आनी भासाभास कोत्ता? वो आमकां कित्याक पडलां? असली वागणूक घेवन भोंवता. बोगोस आमकां सोम्या. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. चौदावे स्थान जेजूक फोंडान निकिपितात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सडयलाय म्हूण सगळो संवसार. आरिमातेच्या सुसेन एक ओल विकती घेवन हाडली आनी जेजूक देंवन ओलीन रेवडायलो आनी फातरान कांतयलेल्या एका फोंडान ताका दवरलो. मागीर एक फातर उपराटून फोंडाच्या दाराक लायली. मारी मागदालेन आनी सुसेची आवय मारिया ताका खंय दवरता तें पळोवन आसली. आवचितूच लोकलोकीत आंगोस्तां न्हेसलोले दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले. ताणें भियोन दोन्नीक दोळे लायले तेन्ना हाणें म्हणलें, जिवो आसा ताका तुमी मेलोल्या मदें कित्याक म्हूण सोडटा? तो हांगा ना, तो जिवंत जाला. जिवंत आसलोल्या जेजूक जियेता भासांनी मेलोल्या जायत्या भासांनी मेलोल्या मदें आमी सोदता अशें दिसता. पवित्र शुक्राराक आमी पास्कांची जागरणी व्हरून अदीक मोल दिता. निमाण्या शुक्राराक आमच्यो इगोर्जो बोत्तात जाल्यार पास्कांचे जागरणीच्या सोबीत आनी ऑर्थाबोरीत सेवा धर्माक ताचो अर्दो वांटो लेगून इगोर्जेंत आसना. जायते फावट आमी आयताराच्या मिसाक वचना, पूण थोडीं नोवेना केन्नाच चुकयना. आमी देवाच्या उतराक वो घडये क्रिस्त प्रसादाक लेगून मान दिना तितलो थोड्या मुर्त्यांक मान दिता. असले फोंडान जेजूक सोडपाचें आमचें मोन आमी केन्ना बदलतल्या? बोगोस आमकां सोम्या. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. Oh
आमच्या मोगाल बापा, आयज आमचे मोदे गोडटल्यो गोडण्यो मनान धरून तुज्या पुताच्या कोश्टाचेर नियाळ करून ही खुर्साची वाट आमी तांकल्या. भावार्थान आमचे मोदे गोडटल्या गोडण्यांक पोलेवंक आमकां तुजो आदार दी आनी तुज्या पुताच्या आज्ञा पोरमोणे आमचे जिवीत जायसे कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. एक आमच्या बापा भेटयता बाप साहेबाच्या इतिहासां बसप. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजें टाय आसा. उस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां सदां सदां